Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डांतल्यान हांव मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम. एक्चुअली गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटीच्या अंतर्गत आमी एक प्रोजेक्ट घेतला. हो प्रोजेक्ट कित्याक लागून घेतला तर संवर्धन करपा खातीर लोक सहभागांतल्यान आनी लोक केन्ना संवर्धन करतले बायोडायवर्सिटीचे किंवा जैवविविधतेचे जेन्ना तातूंतल्यान तांकांय कितें तरी उपयोग जातलो किंवा तांकां फायदो जातलो म्हणून आमी कन्जर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी थ्रू लायवलीहूड असो एक प्रोजेक्ट घेतलो आनी तो प्रोजेक्ट आमी कसो इम्प्लिमेंट केलो तर लोकल जे रिसोर्सीस वेस्ट जाता कांय जशे फणस आसात ताचे पसून वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट जॅकफ्रूट पिकल म्हणा किंवा पारंपारीक पद्दतीन जशी करमलांचें लोणचें करता किंवा आंब्या पासून वेगवेगळी लोणचीं करता पूण तशें मेथांबाय म्हणून एक प्रकार आसा जो पारंपारीक कित्याक बायोडायवर्सिटी एक्टाच्या अंतर्गत न्ही ट्रेडिशनल नॉलेज पारंपारीक ज्ञान जे लोकांचें आसा बायोडायवर्सिटी बद्दल हाका खूब म्हत्व आसा. तर हें आमी कशा पद्दतीन ताका मार्केटाक जोडटले किंवा लोकांचें लायवलीहूड उपजिविके बद्दल कशें आमी जोडटले ताच्या खातीर जशे ह्यो आमल्यो आमच्यो स्टफ्ड मँगो आसून किंवा इतलेंच न्ही तर करमलाची सोलां किंवा बिमलाची सोलां करमलाचें लोणचें आवळा सुपारी अश्यो जे प्रोडक्ट्स पारंपारीक आसा किंवा ऑथेंटीक एखाद्याक जर मिरसांग जाय किंवा नाचणी जाय पडली जाल्यार लोकल बायोडायवर्सिटी कम्युनिटी भितरल्यान आमी सोर्स करून त्या फार्मरां पर्यंत पावता आनी हांगा फार्मर्सांक आमी चड झाडां लावपाक एनकरेज करता. मागीर फार्मर म्हणटा झाड लायलें आतां मुखार कितें तर फुडें ताचें वॅल्यू एडिशन कशें करप तातूंतल्यान आमी मल्टी प्रोसेसींग सेंटरां घातल्या. जशें एक पाळी कोठंबी ह्या गांवांत मल्टी प्रोसेसींग सेंटर आसा, दुसरें पोंटेमोळ सावर्डें आसा आनी अशी मायनींग बेल्टान आनी थोडीं सेंटरां येवपाचीं आसा जातूंतल्यान थंयच्यो ज्यो महिला आसा किंवा थंयचे पुरूश वर्ग आसा जांकां उपजिविकेचें साधन ना किंवा जे ट्रेनींग घेवन काम करपाक उत्सूक आसा अशा बायलां मदीं आमी एकत्रीत तांकां करून तांकां ट्रेनींग दिली आनी अशें सेंटर आमी स्थापन केलें. हाचे खातीर आमकां शिपयार्डानूय आर्थीक मदत केली थ्रू देर CSR. गोवा सरकारानूय मदत केली आनी आमी थंय स्पेस घेवन मशिनरी घातली आनी आयज तें अशें केंद्र जालां ज्या जाग्यार झाडांची लोक झाडांय थंयच्यान व्हरता, लोक येवन थंय आपले रिसोर्सीस जे वेस्ट जाता ते दिता आनी तातूंतल्यान विविध पारंपारीक उत्पादन तयार जाता आनी हातूंतल्यान जो निधी जातलो गोळा किंवा पयशे येतले ते परत बायोडायवर्सिटी संवर्धनाक वापरतले. अशा प्रकारचो हो एक वेगळो प्रोजेक्ट आमी सुरू केला आनी थोडे क्वॉन्टिटीन ते प्रोडक्ट्स आयज अवेलेबल आसा. हळू क्वॉन्टिटी वाडटा, क्वॉलिटी तर अतिशय म्हणजे लोकांक खूब आवडटा आनी हे घेवन लोकांनी ह्या प्रोजेक्टाकूय सपोर्ट करचो आनी बायोडायवर्सिटी संवर्धनाक मोठ्या प्रमाणात मदत करची अशें आवाहन करता. गोवाचो स्टेट ब्रँड म्हणजे गोवन GOVAN म्हणजे हो अशा प्रकारचो ब्रँड एक तयार केला, अम्ब्रेला ब्रँड फॉर गोवा स्टेट, की जे प्रोड्यूस करपाक सोदता शेतकरी किंवा आपली थोडी क्वॉन्टिटी आसता जाल्यार ह्या प्रोजेक्टा अंडर ह्या प्रोडक्टाक दिवन हो एक ब्रँड आमच्या स्टेटचो जावचो. गोवन कॅश्यू, गोवन कोकम, गोवन जॅकफ्रूट प्रोडक्ट्स अशें जावचे आनी नंतर एकदां ते एस्टॅब्लीश जाले प्रोजेक्ट मोडान की मागीर तो एक वेगळ्या पद्दतीन फुडें व्हरतलो. हय, हातूंत एक बरें फिचर आमी घातला की शेतकरी आनी जो कंज्युमर आसा हाच्या भितर नातें कशें निर्माण करपाचें. तर एक QR कोड म्हणून हांगा जो आमी घातला तो जर स्कॅन करत जाल्यार डायरेक्ट तुमकां दिसता की कोण शेतकरी, कोणें हो प्रोड्यूस केला किंवा खंयच्या रानांतल्यान हें एक्सेस जाला. नॉर्मली रानांतल्यान एक्सेस जायना, कल्टिवेटेड क्रॉप्सांतल्यान आमी घेता आनी मागीर तें कोणें प्रोड्यूस केला किंवा कोणें तें वॅल्यू एडिशन मॅन्युफॅक्चरींग केलां तें तुमकां दिश्टी पडटा. सो हांगा मध्यस्थी कोण नासता, मागीर फक्त बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी हें थंय त्याच गांवांतल्यान आयलां म्हणून कशें कळपाचें तर बायोडायवर्सिटी कमिटी सांगता की हे बाबा खंयचे गांव डोंगरी गांवांतले किंवा हे अमके गांवांतले ते ऑथेंटिकेटेड. सो एक ऑथेंटीक गोवन प्रोडक्ट जेन्ना एखादो वस्तू गोंयांत नासता उपलब्ध तेन्नाच फक्त आमकां भायल्यान घेवची पडटा. उंच अशें आवळ्याचें प्रोडक्शन खूब कमी जालें सपोज, पण लोकांक आवळा सुपारी दिवपाक जाय अशा टायमार आमी भायल्यान खरेदी करपाकूय शकता. पण मूळ हेतू की गोंयांतलेच वस्तूक 100% बरो दर मेळचो आनी तातूंतल्यान पारंपारीक पदार्थ निर्माण जावचे असो आमचो प्रयत्न आसा. सद्या गोवा बागायतदारा बरोबर आमचे टायअप जाला, त्यानंतर कांय सुपर मार्केट्स आसा पूण अशी एक्झिबिशनांनी लागता. त्या भायर खुबशे लोक आमचे सेंटरार वता आनी थंयच्यानूय खरेदी करता आनी मुखार हाका आमी गोवा हँडीक्राफ्ट्सांनी आमी
तांचे कडेन जागो मागला, ताणेंय दिता म्हूण सांगलां आनी एक एक्सक्लुजीव केंद्र आमकां नाबार्डानूय दिता अशें म्हणलां. सो ह्या काही दिसाच्या प्रक्रियेन ह्यो गोश्टी सुरू जातल्यो आनी ही प्रोडक्ट मागीर सर्वत्र अवेलेबल आसतली. सद्या ही गोवा बागायतदारान अवेलेबल जातली एक आठवड्या नंतर आनी अशें करून ती जशी जशी डिमांड वाडटा तशी गोंयभर आमी बायोडायवर्सिटी कमिटीच्यातल्या नेटवर्कांतल्यान किंवा जे एंटरप्रेनर्स आसा अशा एरियान काम करपाक तांकां सगळ्यांक आमी एकत्रीत करून वावर फुडें व्हरतले.